एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी असा. म्हणजे कालचा व्लॉग तुम्ही पहिला असतलो. आम्ही रिसॉर्टांत गेली, तो व्लॉग आम्ही एंड केलो. सो आता आम्ही वयता, तुम्ही म्हणू शकता आमची युट्यूब फॅमिली प्लस एक गोवन ब्लॉगर नशिना. हय, सो आता आयज आम्ही वयता. सो हिंगेर ग्रेस फॅमिली हिंगेर वयता आम्ही. सो एक्चुअली जाली कितें, लास्ट टायम तुम्ही आमगे येयल्ली तेन्ना ॲश्लीन म्हटलेले नेक्स्ट टाइम जेन्ना आमी गोंयान येतले तेन्ना तुमी आमगेर येवंक जाय म्हणून. सो तुमी येवं म्हणून जालो, पण आमकां वचोंकूच टायम ना. आयज या फाल्यां या म्हटलें जावकूच ना. काल तेंच्या घरा हें आसलेलें लादीन. काल म्हाका तेणें कॉल केल्लें लादिनाक यो. तो काल हांव नासलेलो, शिव इव्हेंटा आसलेलो. सो शिव आतां म्हटलें आयज कशें करून आयज या, कित्याक दोनूय काम जातलें. तेंय जातलें रिसॉर्ट आनी हेंय काम जातलें म्हटलें. ताका लागून आयज भायर सरली आमी. सो जस्ट आतां आमी भायर सरला तेंगे वचपाक. लागीं जालें ना ते 5 मिनटां पावतलीं. हय. सो म्हटल्यार 2 दिसांनी ती मागीर वयतली. म्हाका दिसता 1-2 दिसांनी ती वयतली. सो मागीर फाल्यां परवा वचप तें बरें जायना न्ही, की तेमी मातशी बिजी आसतले पॅकिंग करपाक बीन. सो म्हटल्यार आयज कशें करून या म्हटलें वचून तांकां मेळोन येवया. सो जस्ट भायर सरला, पावता 5 मिनटां पावता आमी. इशूक बीन न्हिदले, ऋत्विकूय न्हिदलो. उठलो दिसता ऋत्विक. थँक गॉड पावस ना. सकाळी कितलो पावस पडलो तुम्ही पयलो आसतलो तो व्हिडियोन. आतां मातशें पावस थांबला. पळयात, बरें दिसता. सो कोलवा सायड सामकें बरें आसा, व्यू पळोवपा सारकें. चडशें हांगा घरात चड नशिना, अशें म्हणजे बंगलोज. फ्लॅट सिस्टम खूब कमी हांगासर. आनी अर्दी अशी घरां आसा मारून थंय दवरल्या. बरी दिसता न्ही हें, बांदता दिसता हें. सो आयली आमी, पावत आयली, पावले आमी सारके. सो पावली आमी. तर फायनली पावले. समजून घ्या आता, दोन मोबाईल. बरे दिसले. सांगायचं बेळकोन हाय म्हण गो. हाय. ते धाकटे आत्ता न्हिदलेले, उठले ते आमकां पळयना. ताका सामकें आमी न्यू दिसता न्ही, तेन्ना ते आमगेर येयल्ले पळय सामके फ्रेंडली आसलेले ते सामके. जस्ट आतां न्हिदून उठला. सो बसला आमी हांगासर. सकयल ऋत्विक, इश्वीक पळयता. इश्वीक हांगा न्ही सगळें कलरफूल दिसता घर तेंचे. बरें. हय. सॉफ्ट ड्रिंक हाडा इश्वीक. कोल्ड, वॉम. खंय धांवता. सो हिमी न्ही भितर खेळटात. दार बंद करून कितें करता? येयला तूं ताका सांगात ते आमी भितर गजाली मारता. बेबी आवयच बेबी आकय. बेबी आवय बेबी हाय पळय. तूं हांगाच खेळ, आमी वयता. चल आमी भायर बसून मातशें उलयताली. ताका हांव बंद करता. तो खेळटा भितर. चला. सो इश्वीक परत वयर वयता म्हण आई हांगा बसला ताका राखपाक. आई हांगा बसला, अनयरा हांगा मातशें वॉकिंग करता. आलिया ताका उखलता, थंय दवरता, टॉयज काडून उखलता, कितें करता तें पळय. अनयरा आलिया आनी इशुकाक कितें हात लावंक दिना. आतां खुर्ची आपूण बसले. असलो मस्ती. हाय, बरें वारो घेता. फिलिंग कोल्ड. घेवन भायर पावस पडटा. खंय वयता. पळय. सो आमच्या घरान अशें स्टेप्स बीन कांय ना न्ही. सो आयज ताका मातशें न्यू दिसता. हय. असो मस्ती करता. पांय पड. येस. ते वेल्लींग केलें. हांगाय पांय पड. येस.
गोंयान येयली की रायस खावपाचे थंय वचून वेट लॉस करपाचे हय पावसा भायर येऊन गेलो सो काल न्ही हांगासर हेंगे लादी नासले इथे पांय पडयो सो आतां आमी भायर जेवंक वयता एक रेस्टॉरंटार ओके 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 सो आमी येयला कोटा कोजिनो म्हणून कोटा कोजिना बरें आसा हांगा न्हू गे बरें दिसता आनी तेंची पार्किंग बी सामकें बेस्ट आहा It is very deep. It is very deep. A sinkhole, okay. It is a sinkhole. But it is correct. कितें जालें न्हीद तूं Now you see USA, no? USA 20, no? Yes, make it. सो हांगासर न्ही शिवनाथाक आनी एशलेक न्ही थंय रावपाक सांगूंक जाय खंय ते तांकां सेपरेट खंय तरी भोंवूंक धाडूंक जाय तुमी गोंयान आसा पण तेंचे अशे टॉपीक न्ही ओमानान पावले आमी हांगा खावपाक स्टार्ट केले पण हांगा तर खबरूच अपना कामार जायना म्हळ्यार सो जालें आमचे भायर सरता रे बॅग घाल सो टायम जालो 9:30 आता भायर सरता हे कितले बरें आपूण हे पण न्हिदला मग कितले बरें न्हिदला एक व्हिडिओ काड आमचे नाही हांव काडया बरोबर येता या तुम्ही आमचं मिळून चला सो आम्ही बाहेर सरली आता आम्ही येयला प्लॅनेट हॉलिवूड म्हणून फाल्यां ताका इव्हेंट आशिल्लो आता सो तुज्या साता येयला सेटअप करपा म्हणजे आकाश येयला सेटअप करपा मातसो कितें प्रॉब्लेम जालो म्हणून शू म्हणजे हेच वाटेन आमी वयता न्ही सो येयला आमी हांगासर शू गेला हयसर सो आमी बसला गाडयेन हो पळय हो हेका न्हीद ना उठलो लायट लाय रे सो आयज बरें आमी डे स्पेंड केले एशलीचे आनी शिवाचे खबऱ्यो म्हणटा पळय त्यो सोंपात ना तिमीच चड उलयता आमी ओगी बसला हांगासर म्हणजे एक टॉपीक स्टार्ट केले ते टॉपीक खंयचे खंय पावता मागीर सो इतले आमी बरेच टायम स्पेंड केले ओके सो बरी दिसले तांकां मेळोन अशें दिसता की बाबा आमी एक म्हणजे एक युट्यूबर सबस्क्रायबर अशें न्ही एक फॅमिली भशेनूच आनी बरें उलयतात बी बरें दिसता खूब सो नेक्स्ट टायम तुमी येतले तेन्ना एक प्लॅन केला आमी एशलीन एक प्लॅन केला पळोवया नेक्स्ट टायम तुमी केन्ना येता तेन्ना एक बरें आउटींग करपाचें ओके सो चला ब्लॉग एंड करता तो हो व्हिडिओ कसो आसतलो बारीकसो व्हिडिओ हो सो म्हाका कॅप्चर करपाक जाय आसलेलें कित्याक सदांच काय आमी मेळना सो एक मेमरीज म्हणून उरता न्ही सो ताका लागून सो हो ब्लॉग न्ही हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर I love you friends. Please you comment and subscribe to my Rango Festival. आई बाय म्हण बाय सो शिव हांगा आसा भितर प्लॅनेट हॉलिवूड ओके सो चला बाय